Good evening, guys. Welcome to my new vlog. कशा आहे तुम्ही सगळी? समजा सगळी बरी आहे मग तेच भाशी हांव अलिशा आणि टायगर आम्ही हाय बरी गायज. तूं म्हणटली हो मसी देराको बसून कितकोत काय मग गायज हांव देराको बसून न्हू बरी चाव पितालो. एक्चुअली गायज हांव भायल्या वचून चाव पितो मग हालोलो. अकस्मात गायज येसलो पावस येयलो तुका सांगनाका नॉन स्टॉप सारको बरें दिसलें पावसूय येवन. एक्चुअली पावसा गरज आहली गायज म्हगेलो भायल्यान ग्रास ब्रावन आसतालो मोरपा येतालो आणि तेका न्हू चडशी गरज आहलोली पावसाची. जो पावस आतां पडला गायज बरो पडला दिसतू पडला चडूय पडना आनी थोडोय पडना बरो पडलो. बट बरें जालें ग्रासा बरें पडला गायज तुमकां दाखयता भायल्यान. ओके चोवपाक शकता गायज बरो पावस पडलो आनीक गेलो आतां पावस. आनीक मळब दाखया तुमकां मळब कितको आहा तेचें. ओके आतां काळें जालो आहलो गायज खुपान भरलोलें बट आतां मातशें बरें आहा अशें. ओके आनीक म्हगे भायल्यान गायज बरें जालें पावस पडून मातशें ग्रासाकूय बरें दिसलें पावस पडलो थंयसर. आनी गायज हांव न्हू भायल्यान बसून हिंगा बरो चाव पितालो देराको बसून. जाणाय गायज तुमी जेन्ना गोंया पावस पडटा न्हू अशें करून सांजेचो तुका बरें बसून भायल्या बसून बरी चाव पिवपा दिसता गायज. तेच भाशेन हांवूय येयलां तुमचे बरें चाव घेवन बरी चाव केल्या. एक्चुअली गायज आलिशा सांगलो चाव करपाक बट आलिशा गायज बिजी आहा कामाचेर तेका लागून हांवें केल्या. बट गायज आयज चाव बरी जाल्या म्हगेली आनी बरी लागता गायज. जेन्ना पावस पडटा आनी एसकोन चाव बरी दुदा चाव आनी टोस्ट तूं खाता न्हू बरें लागता बरें दिसता. एनीवेज गायज हांव म्हगेली चाव पिता आनी मातशें वखदां तुमकां मेळटा. खूंय वचना काय गायज चोयत रावाय मुखार कितें कोत्ता आनी कितें ना तें तुमकां हांव मागीर दाखयतलो. ओके आनी गायज चोवपाक शकता असो टायगरूय येयलो आहा तुमकां गुड इवनिंग म्हणपाक. ओके यू वॉन्ट टू से गुड इवनिंग माय बॉय. गुड इवनिंग एवरीवन. कशें आहाय तुमी सगळीं? समजता सगळीं बरी आहाय मग गायज थिंग कोणागे न्हू सुणी बुकता नेबरा गेले हो न्हू बीन भितो येता मदें भायर वयता मदें भितो येता. आतां गायज आतां गेलो पत्तो भायल्यान. सो एनीवेज गायज मेळया तुमकां मातशें वखदान. सो गायज फायनली हांव चाव पिलो बरें दिसलें चाव पीन आनी पावस गायज पत्तो येयलो आहा आतां हो तिलोलें तेंय गेलें आनी तुमकां दाखोवया गायज अलिशा. तूं म्हणटली अलिशा कितकोत काय मग गॅस करूं शकताय अलिशा कितकोत तें दाखोवया तुमकां. मसी चाव पितालो जाल्यार अलिशा कितकोत तें तुमकां दाखयताचें. एन्सर गायज. गुड इवनिंग गायज कशें आहाय तुमी सगळीं? सजमता हाय म्हण बरी. आनी हांवें चोय बरें जिरा रायस आनी दाल घेवन बसलो आनी सली भूक लागलो हा. हांवें मस्ती सांगलेलें म्हाका चाव कर म्हूण बट हांवें म्हणलें ना चाव आनी नाका कित्याक गायज सकाळच्यान हांव बिजी आहलो कामाचेर आनी हांव कांय खावना कांय ना कितें ना चाव लेगून ना कांय पिल ना. सो तेका लागून सोमतें म्हणलें जेयतलें आतां आनी हांवें बरी चेरीस भाजली गायज दाखोवया तुमकां एन्सर चेरीस. बट गायज ती न्हू म्हाका आयज हार लागली सेम ती काल लागत. आनी गायज अलिशान बरें हार्टेस्ट केलां चेरिसांचें चोवपाक शकताय सारकी पॅटर्नान धरल्या सारकी पॅटर्न एस केला. they are like salty for some reason. चड मीठ एक कडेन पडला एक कडेन पडलो आसतलें. एनीवेज हो रॉंग टायम जेवणाचो गायज दाखोवया तुमकां टायम कितें जालो तसो. but this is gonna be my Okay. only meal as well. 5 जात थिंगा आहाय भायल्या पावस पडटा हांव चाव पितालो आनी अलिशा हिंगा हेंचोय जेवपा येयला. ओके बट गायज केदो जेयना आहलो तें आतां जेवपा लागला. पोटा भूक लागली खंय. एनीवेज कामूय करता भोंगबाड्याचें And जालें आमगे एकूच जेवण तें समतें. आनी गाय चेरीस बेस्तें घेवन बसलो ना तें काल कोण घायलोलें कमेंटांचे न्ही गो आय मीन आयज घायल्लें तें somebody commented no on the blog चेरीस हा मू दाडीचे बरी लागताय मू म्हाका दिसता तेंच मना दोन आलिशान Decide to put sausages in the dal. इन द दाल म्हाका दिसलो की चेरीस हा मू दाडी कडेन. बट एनीवेज गायज आलिशान बरें केलें कॉम्बिनेशन चेरीसा आनी दाड. Yeah, but ओके we made last night also, no? या But ती दुसरी लागताय शायद पण तितून ते त्याच बॅगातून. सो गायज चोयलो आसतलो तुमी हालिशा गेलो टायमींग जेवणाचो. ओके जेय दी तेका पयलीं सद्याक आनी मागीर तुमकां आमी मेळटाय गायज मुखार. गायज मस्ती मातशें अपसेट हा कित्याक गो तेका चडू जोरगेसाण येताय कित्याक तेगे स्टार्ट जावपा हा. गायज मुझे न्ही सारको गप येयलो आहा पेज येयलो आहा आनी कित्या पेज येयलो आहा आनी कितें गायज तुमकां हांव न्हू मागीर मुखली ब्लॉगान सांगतलो. बट सद्या गायज काडीच सारकें घोट जालो आहा अशें घोट न्हू जड जालो आहा अशें गायज आंगू जड जालो आहा कांय करपा नाका म्हणजे कितें करपाकूच दिसना. अगोबर बसून अगो रेस्ट घेवपा येसो हालीं टीव्ही चोवपा दिसो तेशी कांय करूं दिसना. इवन ब्लॉगींग करूं दिसना गायज कित्या लागून आनी कितें गायज तुमकां हांव मागीर सांगतलो. ओके
पयलीं सद्या गायज अलिशा जयंती आनी मागीर मेळया तुमकां. सो गायज हांव तुमकां कालचो क्वेश्चनाचो आन्सर घेवन येयला. ओके, काल तुमकां विचारलेलें मसी कितें इसरलो तो. ओके, मसी एक्चुअली घी इसरलो आनी कॅज्यूनट्सूय इसरलो. ओके, सो द आन्सर इज घी एंड कॅज्यूनट आनी सगल्यांनी आन्सर सारको सांगलो. सो थँक्यू सो मच तुमकां. सो गायज आयचो क्वेश्चन हा तुमकां, which pickle did Hemada say is the best? So guys, Hemada which pickle सारकें best लागला तें सांगाय. ओके, कमेंटान. Comment of the day. The comment of the day is from Ophelia. Ophelia says, hello my favorite loving couple Ali Masi and my fluffy adorable tiger. Happy to see you all back with another vlog and hope you all are keeping well by God's grace. And I thank all of the subscribers for wishing me on my birthday. It really meant a lot for me. I got emotional and I don't have words to say. And I thank Ali and Mercy for sharing on YouTube. It was something I got to see on YouTube. You all made my birthday special. God bless you all. Thank you so much, Ophelia, for the comment. I to read Kela so that everybody can, see it. And तुगे thank you मुळटा सगळ्यांक तुवें तें चोवपा मेळटा म्हूण हांवें तुगेलो comment of the day read केला आयज. ओके, तेच भाशेन गायज सगळ्यांनी कमेंट आमकां लायक जाताय. जायते न्यू सबस्क्रायबर्स न्यू येयले, कित्याक न्यू कमेंट येयत आसताय आमकां. सो थँक यू गायज फॉर जॉयनिंग आवर जर्नी. अशें करून सपोर्ट करीत राय आमकां. वी लव यू ऑल गायज. सो गायज हांचो येयलें हांव बरें जेयलें. ओके, आनी मातशें कामाचें कितें काबार करपा आहा तें केलें आनी म्हणलें तुमचे कडेन हांव उलयतलें मातशें. ओके, एवढो हांव तुमकां सांगता न्हू की मातशें सारको टेंशनाचें आहा 2 दीस जाले म्हूण. मातशें स्ट्रेस आहा आनी ते जॅम येताय म्हूण आनी तितल्यो. ओके, सो गायज तेगे न्हू कामां वचपा रेडी जाता. कामां वचपा रेडी जाता तो. सिन्स न्हू गायज डिसेंबर तो कामां वचना आसलोलो. ओके, कित्याक तो न्हू गायज सिन्स एक्सिडंट न्हू तेका हेडेक जाताली आनी तेका जॅम पडना जाताली न्हू, अजून जाता. तेका जॅम पडना रातीची सारकी आनी सगळो मान उसट मुट्टा आनी बँड दुखता मुट्टा, मोदें शोल्डर पेन जाता मुट्टा आनी सगळो गोत आनी स्पेशली नॅका तेगेले त्रास जाताय. कितुली तेका पिलो चेंज केली गायज, इली न्हू जायती पिलो चेंज केली. बट स्टील मागीर तेका ते MRI स्कॅन आसलो जंय ते गेली तेगे हेका लागून तकले स्कॅन कोण चॅक करपा जाय आसलो तेंक पत्ते ते कित्या लागून जाता ते. सो गायज डॉक्टरान तेका लायक नोट दिलोलो वचनाक म्हूण कामाक. ओके, आनी तो न्हू गायज सगळो स्ट्रेस जाता एशें करून रोखडो लायक हेडेक जाता तेका मोदें. सो मागीर तेका आमी म्हणलें ब्रेक घे, कित्याक न्हू तेगे काम स्ट्रेसफूल. जेन्ना तो कामां वयता न्हू तेगे थिंगा काम स्ट्रेसफूल. एअरपोर्टाचेर जाणाय गायज तुमी सगळो बिजी आसता एअरपोर्ट बा म्हूण. सो तेका लागून तो वचना आसलोलो, तेका ब्रेक दिलोलो. ओके, थोडो तेंप ब्रेक घे म्हूण. आनी पयर मागीर आमी मसी म्हणपा लागलो आपणाकूय आतां बेजार येयलो, वचो जाय अशें कामां लायक कितू तेंप म्हूण आपूण रावतलो अशें करून म्हूण. आनी आमगे दोगांयगेलें डिसिजन जालें की ओके फायन, ट्राय कोर वच चोय कितकोन जाता तें आनी मागीर स्टार्ट कर म्हूण. सो आमी पयर डॉक्टराको उलोयली. ओके, आनी डॉक्टरा सांगलें अशें हा. तो म्हणपा लागलो आय यू शुअर ही वॉन्ट्स टू गो बॅक. हांवें म्हणलें वय, तो सांगता म्हणल्यार आपणा वचों जाय. सो आपूण वयता. सो गायज सो आतां तेका डॉक्टरान फीट नोट दिला वचपा. आनी आतां चोवया, मॅनेजराको उलयता आसलो गायज आमी. सद्दां आमी एवरी लायक मंथ मॅनेजराको अपडेट दिता तेगेली हेल्थाची आनी तेशें कोन्न. सो चोवया आतां कितें जाता तें. आतां मॅनेजर तेका आपयतलो केदोनसून जॉयन जावपा तें. ओके, बट फेज 2 वर्क कोत्ता तेका स्लोली वचपा. सडनली तेका फूल टायम आपोवपा नाय कित्याक आनी म्हाका नाकाय गायज. सिन्स न्हू गायज तुमकां सांगलो तेशें कोन्न तो कामां वयता म्हणल्यार म्हाका सारकें म्हज्या हात पांयांतल्यान कडकड सुणटा की वील ही बी ओके. लायक वयता तो मोदें फूल टायम गेलो तो. आनी पयलो जेन्ना स्टार्टिंगू कामां गेलो ते दोणा थिंग कामाचे बायल्यान म्हणपा लागलो की जाता म्हूण आपणा लायक लायट्स बा चोवन अशें करून. आनी जायत तेंपान गेलो न्हू तो. सो तेका हेडेक जावपा लागली फस्ट. थिंग ते आख्ख्यो लायट्स न्हू एअरपोर्टाचेरू. सो तो फस्ट मातशें हें जातालो, मागीर हांव भितालें. मागीर तो गेलो. मागीर गोंय गेलो न्हू आमी. गोंय आमी 3 months रावली. सो गोंयसून येवन मागीर तो वचोना. मागीर तेणें सप्टेंबराक जॉयन जालो तो परतो.
बट यू नो आकोन बेश्टो आबूज जाता नर्वस जाता बेश्टो हांव नोको आतां कितें तेगेलें यू नो फकत देवाको मागता की जाल्या पुरो म्हूण तेगे मायंड मातशें हें जाल्या पुरो म्हूण तेगे तकलेकूय हा दिसता म्हाका तें आजून 2 वर्सां जावपा येयली हे खबरे बट स्टील ते गायज द मेन थिंग न्हू तेका आजून खबर ना तो कितकोन लायक तेका कितें जालें तें यू नो सारकें तिंगा एक्सिडंट जावन कितकोन हें जालें तें तेका कांय खबर ना सो तो जायत पाट तें चिंतें रिकलेक्ट करूं सोदता कितें जालें कितें हांव म्हणटा तेका तें फगेट इट्स पास्ट तें गेलें म्हणल्यार तो मोना तें चिंतीत आसता दिसता म्हाका आनी गायज तो इतलो हार्डवर्कींग न्हू मातशी तेगे कामा वयली कोणूच सांगतली तो मॅनेजर आसतालो कामाचेर बट तो आपोण क्लिनींग एस करून भोंवतलो आपोण कोत्तालो यू नो स्टाफागे काम लायक आपोण करूं वयतालो सद्दां सो सारको हार्डवर्कींग तो आनी सद्दां लायक काम करीत आसता तो हांव म्हणटा अरे 2 दीस हॉलिडे घे तूं गेली कित्याक यू नो 6 days एक पाट 7 दीस काम कोत्तालो एक पाट 6 दीस कोत्तालो सो हांव म्हणटा तेका 2 दीस रेस्ट घे आनी 5 दीस कोर म्हूण 5 दीस कितलेंय कोर बट 2 दीस रेस्ट घेच म्हूण तूं यू नो सो अशें करून तेगे हा सिट्युएशन आतां चोवया जाय जाण आमकां कमेंटूय येताले की मातशी काम कितें कोत्ता आनी यू नो कित्या कामा वचना तो कितें तें बट गायज हांव तें इग्नोर कोत्तालें कमेंट्स कित्याक सांगतालें वयता म्हूण तो बट ब्रेकार आसलो तो आजून आमी दाखयलोलें ब्लॉगांचे आमगे पयले 5 गायज वयता तो आनी आजून थिंगा आहा गायज तो बट यू नो तेगे हें डॉक्टरागे नोट हें आसलोलो यू नो फॉर हिम नॉट टू वर्क सो तेज्यान मागीर वचों जायना तेशें कोन्न फिट नॉट फिट टू वर्क आसलो तेका सो ताका लागून तो वचोना येतलो हितून सो आतां तेका डॉक्टरान फिट टू वर्क दिला बट फेस टू वर्क दिला ओके फेस टू वर्क म्हणल्यार 2 दीस 3 दीस काम करपाचें बट फिर बी जायतो प्रोसेस आसता तेंगेलो लॉंग प्रोसेस त्या प्रोसेसान तेका फर्स्ट ऑफ ऑल तेका आतां मॅनेजरा मेळपा वचूं जायें मागीर तेका विचारता तितू कितें काम करपा नाका कितें करूं जाय कितू दीस करूं जाय कितू वगत करूं जाय तें सगळें विचारता ते कडेन मागीर तेका तेगे ID फॅक्ट म्हूण आसता तेगे एअरपोर्ट ID ती पाक केलो आसता कित्याक तो कामा वचनासलो म्हूण सो ती रिलीज करपा जायी एअरपोर्ट सेंटर यू नो ID सेंटरासून तें आहा तेगे प्रोसेस मागीर तेका तो सांगतलो खंयच्या दिसा घालता तो खंय शिफ्ट घालता तो तेशें करूनय हा सो हांवें तेका सांगलोलें चोय म्हूण तुका जाता तेशें करून कर नाल्यार तुका असो हांवें गायज तेका केन्ना आयज पासून तेका फोर्स केलना केन्ना हांव तेका फकाणान म्हणटा तूं कामा आसता बरो तूं म्हाका सतायता म्हूण बेजार करता तेका पूण तो वयता म्हणल्यार म्हाकाय हें जाता म्हजेरूय लायक हांवेंच म्हूण यू नो बट तो घराको आहल्यार म्हाकाय बरें दिसता बट कितें करया गायज लायफा येयल्याय तेका लागून काम करपा सो करूंकू जाय न्हू कितें जाल्यारूच तेका लागून सो तो आतां वचपा सोदता कितें करता रे यो यो गायज वचूं येता गायज म्हाका न्हू कामा वचपा म्हणल्यार सारकें जिवार येता आयज कित्याक कोण आहा न्हू रे इट्स व्हेरी कोल्ड गायज पावस पडटा तुमकां सांगना आनी बरें आलिशा बरें पयलीं सद्या फोटोडी करता आनी मागीर उलया आमगे कामा खबर गायज हांव शिकत न्हू काय मुवी वाचयताय एक्चुअली गायज हांव केदो बेजार आहलो तुमकां सांगना आहलो बेजार येता मू म्हाका कांय करूंक दिसना मू गायज जेन्ना कामा येता न्हू म्हाका एक्चुअली बेजार येता म्हणजे जायत दीस जालो गेलो ना न्हू जायत दीस न्हू जायत म्हयने जाले गायज कामा वचोना तुमी जाणा आसतली हांव 5 गायजां काम करता आनी आजून 5 गायजांक आहा गायज द ओनली थिंग आय वॉज सीक ओके आय वॉज नॉट अलाउड टू गो टू वर्क कित्याक म्हाका डॉक्टरान नॉट फिट टू वर्क म्हूण गायज म्हाका सर्टिफिकेट दिल्ली आनी तुमी जाणा आसतली हाटली सांग गायज हांवें स्कॅन बाग केलोली जायती म्हाका स्कॅन हाडली ओके त्या कारणाक लागून गायज हांव त्या कारणाक लागून गायज हांव न्हू वचना आहलो कामाक आनी आतां फायनली गायज डॉक्टरान म्हाका फिट टू वर्क दिला एक्चुअली हांवें मागोन गेल्या हांवें मागोन गेल्या गायज कित्याक ना म्हाका न्हू बेजार आशिल्ली घरा कडेन म्हणजे बेजार म्हण न्हू म्हणजे हांव तर मुगेलो हॅप्पी आसता युट्यूब करता आनी या म्हणलें स्टार्ट करया म्हणलें काम सो या स्लो ओके फेस टू वर्क लायक 3 days अ वीक बा कोत्तलो गायज पयलें आनी मागीर मुखार जात जाल्यार गायज मागीर फूल टायम कोत्तलो ओके डिपेंड्स सो येस हितून गायज आलिशानूय जायतो सपोर्ट केलो म्हाका लायक इवन दो आय वॉज नॉट वर्किंग लायक यू नो Alisha is like happy go lucky, don't worry about the work, like you know. Guys, हांव तेका आयज पासून यू नो 15 वर्स जाली यू नो हाय आमी मस्सी हा 15 years नो 17 years जाले तेका ते केन्ना हांवें म्हणना बरो दिसना म्हणल्यार हांव तेका म्हणटा सदां नाका वचनाका म्हूण हांव फोर्स करता तेका वचनाका म्हूण यू नो तेका वचों जाय जाल्यार लेगून त्या दिसा लेगून एक्सिडेंटा दिसा लेगून तेका हांवें सांगलोलें तूं वचनाका म्हूण
तो बसून आसलो आयज जिवा बरें दिसना वचपाक दिसना अशें म्हण नॉट जिवा दिसना वचपाक दिसना अशें म्हणून हांवें म्हणलें ताका वचनाक म्हण वचना जाल्यार बट तो गेलोलो सो गायज जाय दिसांनी ही कामां खबर येयली तूं म्हणटली आसतली की मातशी कामां वचना काय आलिशा एकटें काम करता हांव सदां ब्लॉगान सांगता आलिशा आहा कामार हांव वच आतां उठोलो बा म्हूण तुमच्याय मना येता आसतलें गायज मातशी कित करता कित करता मोगाची आमकां मोगा हांवें तेणी कोणें इन्साल ना आनी गायज एक म्हाका कोणें आयज लेगून विचारना मातशी तूं हूं वयता कित्याक स्टार्टींग दाखयलोलें हांव कामां वयता मू हूंय रे तो 5 guys वयता मू आनी हांव खरें वयतालो आनी बिकॉज ऑफ डॉक्टर गायज डॉक्टरान म्हाका नॉट फिट टू वर्क मू दिल मू हांव वचना आहलो आनी यू कांट गो गायज जेन्ना डॉक्टर तुका नॉट फिट टू वर्क मू दिता न्हू यू आर नॉट अलाउड टू गो टू वर्क आनी तुका कंपनीक येवपाची ना सो येस आतां फायनली गायज टायम येयलो परतो जॉयन जावपाचो आनी हे गायज हांवें न्हू मागोन गेलो डॉक्टरा कडेन आय वॉन्ट टू जॉयन मू स्लोली आनी मागीर मुखार चोया मू आनी गायज तेका लागून हांव म्हणटालो आंग जोड जालें आंग दुखलें अशें मू कामां वचपाक गायज जेन्ना तूं कामां वचना न्हू तुका बेजार येता केन्ना काय काम स्टार्ट जाल्यार पुरो मू आनी जेन्ना तुका खबर मेळटा की हांव म्हगेलें काम स्टार्ट करपा आहा सून एज पॉसिबल मू सो गायज तेदो म्हगे आंग न्हू जोड आसतालें लायक वेनिसडे कितें म्हाका अपॉयंटमेंट आहा म्हगे मॅनेजरा बरें ओके सो कितें म्हणटा आमी उलयतले दोगांय कित करतलो हांव कितें रिटर्न टू वर्क हांव केसो काम करतलो आनी कितें गायज म्हाका गायज व्हडलें पोजिशन नाका लायक पयलें हांव एज अ मॅनेजर काम करतालो अँड नाव गायज म्हाका आय जस्ट वॉन्ट टू वर्क एज अ टीम मेंबर नो इन जनरल गायज तेकडे जायना तेका स्ट्रेस घेवपा जायना हेडेक सो लागून yes guys I will work as a team member no more managers okay even though maka post dekun dile I won't accept it kidyano I can't take headache maka simple life जीवित कित म्हणटाय ते नो इट्स बेटर फॉर यू ऑल्सो आम उलयलें गायज की जरी तो स्ट्रेस घेयले न्हू मॅनेजमेंटाक गेले जाल्यार जायती रिस्पॉन्सिबिलिटीज आसताय ओके गेले म्हूण जायना ओके एक पाट म्हाकाय दिसता हांवें म्हूण नॉर्मल आसूंक जाय आसूं जाय आसलेलें म्हूण बेश्टें काम करपा जाय आसलें म्हूण हेडेक जाता गायज म्हाकाय जाता बट मस्ती चड जाता कित्याक तो ही वॉज हॅवींग दीस इश्यू आपणे तकली उसट म्हूण तो सगलो गो ताका लागून ताका सांगलां आनी स्ट्रेस घेवपाक गरज ना नॉर्मल काम कर आनी तुगे युट्यूब कॅरी ऑन कर सो गायज हांव म्हगेलो युट्यूब म्हगेलो मेन सोर्स ओके अँड म्हगे काम गायज आय विल डू एज अ पार्ट टायम फॉर टायम बींग ओके आनीक हय हांव करतलो मुखारय चोयतलो गायज की तेका फूल टायम करूंकू जाय म्हूण तेज्यान पार्ट टायम करूंक जाता सो गायज हेका लागून हांव सायड आहलो ओके की म्हाका परते कामां वचों पडटेस मू आनी सांगिल्ले ते भाशेन गायज जायते तेंपान तूं कामां वयतानूच गे आंग आपण जोड जाता ओके सो हीच खबर गायज आनीक जाय जाणां आहलोले कमेंट पयल्या स्टार्टिंगा कोण एक ती वन ऑफ येता ते की यू डोंट वर्क हे कोण येताय कमेंट घेवन केन्ना चोयनाय ते जाय दिसान येताय आफ्टर 5 weeks विका एक पाट येताय आनी व्हडले क्वेश्चन विचारताय ओके मातशें कित कोत्ता कित कोन्ना एक्चुअली गायज डेली तर लायक म्हगे सबस्क्रायबर डेली ब्लॉग चोयताय तांकां खबर आसता म्हगेली स्टोरी कितें आनी कितें डेली लायफाची सो कोण अकस्मात येता आनी मागीर तांकां खबर आसना तें जाताय हो कोण गेलो तो कोण गेलो सो सगळी क्वेश्चन विचारताय अनवॉन्टेड गायज सो जे कोणाक खबर आसना तांकां कळपा जाय म्हूण गायज हांवें ब्लॉगांतल्यान एक्चुअली हांव आयज सांगपा ना मोहल्लो कित्याक आय थिंक आय विल स्टार्ट इन अनदर फ्यू डेज ओके सो जेन्ना हांव स्टार्ट करता तेन्ना सांगूंक करतालो बट एनीवेज सांगया म्हणलें टॉपिक येयली कित्याक तो जरकीपण करता गायज तेका लागून ती टॉपिक येयली म्हाका आडशी येवपा लागली सो या सो खबर मस्ती कामांची ओके आनी गायज काल न्हू आमगेले ऑफेलागे बर्थडे जालोलो ओके सो तेणें सगळ्यांक थँक्यू म्हणलां ओके ताका जायते विशीज येयले बर्थडे विशीज आमगे कमेंटाचे आनी तेणेंय कमेंट घायलो आहा जे कोणें चोयल ना आमगे सबस्क्रायबरान आमगे हेजे व्लॉगाचे कमेंट घायलो आहा ऑफेलियान थँक्यू म्हूण सगळ्या ओके आनी गायज ते न्हू एकले आसता सो आय फेल लायक मेकिंग इट स्पेशल फॉर हर सो हांवें ताका धाकटी केक धाडली आय डिडंट टेल यू या सो शी वॉज सो 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 हॅपी हांवें फोटो धाडटले एक्चुअली गायज मुज मोती जातालें आलिशा सांगो की why don't we send cake for Ophelia mo but Alisha guys मुज तोंडा तू कित म्हणटाय ते चोन काड म्हणटाय ते भाशेन तेणे सांगिल्लें म्हाका फोटो घालतले ओके सी ओ वाव या आनी ते इतले हॅप्पी जाले
की हांवें तेका केक धाडलो म्हणून शी वॉज शॉक्ड लायक आनी सारके ब्लेसिंग्स आमकां शावर बट आनी तुगे केले तकली आनी मुगे तकली सेम म्हणून जाता कितें न्हू म्हजेय तकली जातालें आलिशा हेका कोणा केक धाडपा हांवें मातशें सांगोंक बट फॉर सम रिजन गायज हांव विसरलो मागीर बट आलिशान आनी हातून हांवें इसरोलें मातशें सांगपाक ही सकाळीं धाडलो तेका हांवें आनी हांवूय इसरोलें मातशें सांगपाक की हांवें ऑफेले केक धाडलो म्हूण एंड गायज एसो हेंच जाय आमकां ब्लेसिंग्स मेळ्ळ्या पुरो आनी तेगे स्मायल कित्याक तें एकलें रावता आनी लायक दॅट मेड हर डे आनी तेणें मॅसेजीस घायले येयली न्हू म्हाका सो दॅट इज ऑल आय वॉन्ट म्हाका कोणाकूय हॅप्पी करपा लायक बरें दिसता आनी मातशें सदां जाणा न्हू रे हांव सगल्या घराको लेगून लायक बड्डे आसल्यार केक धाडटलें अशें करून धाडीत आसता म्हाका झोमॅटो अकावंट आहा गायज हिंगसन सो हांव हिंगसन धाडटा आनी मातशें मामी लेगून म्हाका हें करता बाय एक कुल्फी ऑर्डर करून धाडू म्हणटा थोडे कुल्फी ऑर्डर करूं म्हणटा पिझ्झा ऑर्डर करूं म्हूण ती म्हाका हिंगसन इन्स्ट्रक्शन दिता थिंगा धाडली ना मुगो तुवें पिझ्झा म्हूण हय सो एसो खबर सो थँक्यू तुमकां सगल्या ऑफेल्या गॉड ब्लेस यू गायला विशीस गायले सो इट्स नायस ते एकले रावता सो इट्स नायस फॉर हर एंड शी वॉज हॅप्पी इतू जाणांगे विशीस दिवपा तेका ओके and what you want to say? I just want to say guys finally जे कोणाक मुगेले कामा वता क्वेश्चन मार्क आहलो तकल्याक जाय जाणां विचारपा आहलो आसतलें बट थोडी विचार नाय गायज लीव इट म्हणटाय आनी सोडून दिताय ओके आनी जे कोणा खबर आसना जे कोण न्यू सबस्क्रायबर आहा तेंकाय लागून गायज आयज फायनली मुगे कामाचें सांगला ओके सो फायनली आय विल बी जॉयनिंग बॅक टू वर्क सून ओके केदो आनी कितें तुमकां सांगतलो आनी इन केस दिसती पडटा गायज तुमकां बस स्टॉपाचेर आनी इन केस हांव पोस्टपोंडूय कोत जाल्यार तेंय तुमकां कळटलें गायज ओके ब्लॉगान कळटलें इफ आय एम नॉट गोईंग ऑल्सो तें तुमकां कळटलें ओके आनी तेका डॉक्टरांनी सांगला की देर इज नो लायक थिंग दॅट यू हॅव टू गो टू वॉस तो तेन दिल तेका परमिशन लेटर धाडलें आनी तेका सो सद्या हांव चोयतलो कितें आनी कितें आनी मागीर तुमकां सारकें कन्फर्म करतलो when I'm joining केदोसन जॉइन जाता आनी कितें ओके I told him ऑस चोय ट्राय कर जायना जाल्यार ऑस गायज कामा नांव काडल्या मदें तकली सारकी उसडो लागो तेची हेडेकेस जावपा लागता दिस इज द मेन रिजन गायज आय वॉज नॉट गोईंग हेडेक जातालो म्हाका डिजिनस जातालो लायट चोयल म्हणटरी हांव हें जाता कितें म्हणटाय गो तें हय म्हणजे इरार येस जातालो आख्खी लायट चोयन गायज अजून म्हाका जाता बट चोयतलो इवन दो इन केस हांव वयतलो आनी इफ आय कॅन कंटिन्यू आय विल कंटिन्यू or else I will be potun rest getolo in case if I can't do it first few days soitolo and if I can't then I will be back again home okay amgela YouTube continue करतलो anyways we will continue YouTube we won't even stop though हांव कामा वयत जाल्यार हांव तुमकां बारीकशें कितें ना कितें दाखयतलो गायज ओके सदांचे भाशेन तुम जाणा आसतले गायज पयलोय कामा वयतालो हांव कामा वयता आसतलो आमगेलो आख्खो युट्यूब करतलो घरा कडेन येना युट्यूब करतलो आनी कामूय करतलो ओके सेम थिंग गायज हांव आय विल ट्राय एंड कंटिन्यू ओके we will both actually guys आम दोगांय एकमेकांक सपोर्ट करताय म्हूण जात ते पॉसिबल ओके सो आज बरें पडटलें गायज हांव कामार आहा म्हणल्यार हालींशा हे सायडीन मुगेलो ब्लॉग रेडी करून दवरतलें कितें ना कितें रांदून दवरतलें म्हाका चडशें कुजना म्हाका रांदूं नाका हालींशा करून दवरतलें कित्याक जाता तें लाबर कामां आहा सो येल म्हणटा तूं कितें रांदून दवर म्हणटालें तें जातलें हांव मागीर सांगतलें तेका येद्या लिस्ट दितलो गायज व्हडलें हें कर तें कर तें कर तें ना कर गायज केन्ना ना गायज म्हाका न्हू खावपाक जेवपाक इतले प्रॉब्लेम आसना केन्ना किटकिट करना कितें रांदून दवर हांव कितें खाता कितें जेयता म्हाका प्रॉब्लेम Guys, rice- स्पेशल मू आसना रायस आनी शीतूय शीत आनी कोडी. कोडी मेळ्ळ्या पिकल लेगून मेळ्ळ्या हारे लेगून तोरा लेगून दिलो न्हू मगे गो जेयता तेगे टेन्शन ना वाडे गेले जेवणाचे किटकिट आसना म्हाका बेस्ट तें शीतकोडी लेगून मेळ्ळें गायज हांव हॅपी हय आनी बट आम जायते खाताय गायज आम एश कोन हें ना आम केन्ना की हांवूच तें मारो गो सोय तेश करून आम कितें खाताय न्हू रे आनी आम खावपा मन नाय गायज आम जाय तें खाताय लायक एश कोन्न खावपा जेवपाक गायज आमगे घरां केन्ना उणें आसना आनी फाल्त कोन्ना आमी ओके आमगे घरां सदां फूल आसता देवा कृपेन कितें ना कितें आसताच ओके आनीक मेन थिंग मुगेलो डावट क्लियर जालो तुमगेलो तो इम्पॉर्टंट जायत जाणां हाल्लो आसतलें विचारपाक एंड आय वॉज वेटिंग फॉर द रायट टायम लायक हांव तुमकां सांगतलो जेन्ना टायम येतलो तेन्ना मुगे कामाचें सांगतलो न्हू ओके आनी स्टील गायज आय वर्क फॉर 5 गायज ओके आनीक वेनिसडे कितें हांव मॅनेजर म्हाका मेळपा येवपा जाय एअरपोर्टार हे फ्री कांय ना गायज पैसा फेको तमाशा देखो
एनिवेज गायज डिस्काउंट बास न्हू केन्ना दिया तुमकां डिस्काउंट हा जाल्यार बिना काय तुमी हे मागीर या तें बगराचें बा जाय जाण मुगे फ्रेंड्स पण म्हणटा ते जाणा आहलोले मातशे एअरपोर्टाचे कामां आहा म्हणून 5 गायजाकू आनी ते वाया लायक स्कॉटलंड सोन वाया स्कॉटलंड लंडन टू हूंय वयताय ते मातशी हा थिंगा एअरपोर्टाचेर म्हणून जाता म्हाकोडे बट टॉप सीक आहलो न्हू सो तेका लागून मेळना आहलो इन फ्युचर वील मीट ऑल ऑफ येस आनी गायज आतां मातशें लायफ मातशें आनीकूय बिजी जातलें टफ जातलें मुगेलें या कित्याक काम युट्यूब घरा कडेन रांद नाकशो काबार कर गायज रान्ना केन्ना रान्ना कामां ना गायज रांदिता रांदना ऑफ आहा ते तुस गायज सदां रांदिता हय बट कामां वयता तेन्ना तेका केन्ना रांदपा दिना गायज हांव कामां वचोन हांव रांदता ते कित कोत्ता गो तृप्ती ते तृप्ती कोत्ता हे पापड तृप्ती कित कोत्ता तू हिंगा पापड अशें जेली अशें कितें न्हू सो गायज दाखोवया तुमकां तृप्ती कित कोत्ता तें ओके तुम जाणा आसतली आमगेले तृप्ती कोण ते एन्जॉय माय प्रेझेंट लायफ एन्जॉय माय प्रेझेंट एन्जॉय लायफ युअर प्रेझेंट लायफ या आनी गायज हे न्हू म्हाका उडक आशिल्लो ती कासळा तांतयां अशी ते रे साबुदाना येस पापड कोत्ता तृप्ती गायज आमी न्हू तेन्ना पयले साबुदाना कितें माय कितें गोडशेश कोत्ताली कितें तरी कोत्ताली स्वीट हय कोत्ता बट तृप्ती कोत्ता पापड पापड चोवपा जाय म्हाका रेसिपी तृप्ती गेली आनी हांवें मागीर ट्राय कोत्ता हिंगा ते दोना ओके गायज समजा सगळी अंडरस्टँड जाले आसतो मू आनी आयचो ब्लॉग आमी हिंगा एंड कोत्ताय गायज गायज कांय दाखोवपा ना कित्याक आतां ऑलरेडी लेट जालो म्हणल्यार हा भायल्यान उजवाड हा सारको आनी टायम जालो आनी बरें थंडूय आहा हय बट आनी वचपाना एक्चुअली गायज वचपा आहलो आमी मँगो हाडपा बट स्कीप केलें न्हू रे आयज mangoes will buy tomorrow हाल्या न्हू not today हय म्हाका गायज मँगो खावपा जाय केसर मेळटाय बरें आल्फोन्सो मेळटाय आनी मातशें आतां प्रायस देंवलो हा प्रायस देवलो हा म्हणून बट आय डिडंट ईट इन जनरल वी डिडंट इवन गो टू बाय न्हू ते सेसरॉल हांव गायज साउथ हॉल गेल्ली चोयलोले स्टार्टिंग मँगोज बट बाय करूं कित्याक मुगे पोटान दुखता म्हणून मागीर तो फकस थिंग पडलो आनी आमी येयली घरा आनी हय मँगोज घेवन म्हाका एक तुमकां रेसिपी दाखोवपा जाय मँगोची बरी आनी मसिलकूय जाय खंय ती खावपा मँगो मागात गोतो कित गो नो रे आय वील टेल देम वेन आय एम डुईंग सो गायज रेडी जाय तुमी बरी मँगो रेसिपी दिता तुमकां एक बरी सारकी यू नो सो गायज आनी कांय ना इतलें आयज इतलें तुमी जाणा आसतली आमानी लायक यू नो कामा लागून खूंय गेलो नाय घरा कडेन हांवें चोय बसून जेयलें मातशें मागीर काम करपा आहा तें केलें म्हणल्यार ही टॉपिकाची उलोवपा जाय आहलोलें इम्पॉर्टंट आहलोलें उलोवपा ऑफकोर्स बरें इम्पॉर्टंट आहलें गायज सांगिल्लें ते भाशेन आहलोलें तोकल्यान आमगे मोगा सबस्क्रायबर जाय ती ऑब्वियसली हिंसारपा नाय कित्याक आमी तुमकां सांगलोलें आमी तुमकां सगलें यू नो एट द रायट टायम सांगतलीं सगलें यू नो सो आमी दिस इज द रायट टायम गायज टू टेल यू ओके सो आयज आमी मॅनेजरा कडेन उलयलोली सो वी थॉट ओके नो ओके फायन इट्स द रायट टायम टू टेल यू ऑल दीस दॅट्स वाय आमी सांगलें ओके बट ही इज नेवर अ बर्डन ऑन मी हांव सदां म्हणटा तेका यू नो इट्स इफ यू वॉन्ट गो नाल्यार वचनाका कित्याक बॉन यू नो जायना जाल्यार जायना दॅट्स इट यू कांट वॉट यू से ऑफकोर्स आनी म्हाकाय मस्ती हांव बरना जाल्यार आनी ऑफकोर्स तुका जेन्ना डॉक्टर दिता यू आर नॉट फिट टू वर्क यू कांट गो टू वर्क ओके दॅट सिंपल एज दॅट गायज इतली खबर गायज हिंगा ब्लॉग आमी आमगेलो एंड कोत्ताय समजता गायज आयचो ब्लॉग आमगेलो तुमकां लायक जालो आसतो मू लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक करूय शेअर करूय आनी सबस्क्रायब बी करूय थँक्यू फॉर वॉचिंग गायज मोग आसूं मेळ्या तुमकां फाल्यां मुगेल्या न्यू ब्लॉगान टील देन गायज बाय